आयात आनी निर्गतीची व्हडा प्रमाणात येरादारी जाता। गोंयांतल्यान महामार्ग रुंद केल्यार येरादारी करपी ट्रान्सपोर्टरांक महाराष्ट्रांतल्यान बेळगांव, कर्नाटकांत वचपा खातीर अंतर कमी जातलें। हो हेत नदरेन घेवन सरकारान गोंयांतल्यान महामार्गाचें रुंदीकरण करपाचें थारायलां। त्या प्रमाण काम नेटान चालू आसा। कुठ्ठाळेच्यान मडगांवां वचपी महामार्गाचेर कुठ्ठाळे हांगा पूल उबारपाचें काम चालू आसा। थंय पूल उबारपा खातीर बांदिल्लें मचान काम चालू आसतना बुधवारा दीस अचकीत कोसळ्ळें। कांय जाणांक मार लागिल्ल्यान कामगारांक इस्पितळांत उपचारा खातीर व्हेले। चड मार लागोंक ना म्हूण बरें जालें। सरकारान आनी कंत्राटदारान काम करतना कामगारांची सुरक्षा संबंदी काळजी घेवपाची गरज आसा, अशें थळावो पंचायत वांगडी म्हणटा। बिल्डकॉनान पयलीं जें काम स्टार्ट करता तेन्ना पयलीं आपणागे वर्कर्सांची सेफ्टी चोवपा जाय, सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेवपा जाय। आनी तेच बरोबर जो लोक पासबायज आहा ह्या रस्त्यान जो लोक वयता गोंयचो वा खंयचो, त्या लोकांची सेफ्टी चोवपा जाय। आयज ते बरें जालें ते वतान पडलें, दोंगरा वतान पडलें म्हणून तेंच तर आयज ह्या वतान पडलेलें जाल्यार जायती लोकांक मार लागता आसलोलो। आनी हें पडलें तेन्ना जायते लोक ह्या वतान पाचारूय जातालो, चालू आसलोलो लोक वचपा येवपाचो। सो तेका लागून हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता, जे कन्सल्टंट आहा आमच्या PWD, स्पेशली आमचो मिनिस्टर आहा सुदीन देवळकारान, तेणें हेजे आपणाचो इंट्रस्ट घालून एक टीम डेप्यूट करची, सेफ्टी ओन्ली फॉर द सेफ्टी पर्पज ऑफ सेफ्टी लागून। हांव एक्चुअली आतां फॅक्टरींतल्यान हांव घरा वचपा वतालो, तितल्यांत हांगा पळयत जाल्यार सगळी धांवपळ चालू आशिल्ली। आतां कितली इंजर्ड जाल्यार एक्झॅक्ट खबर ना, पूण पुलिसा हांचे प्रमाणे 4 लोक इंजर्ड जाले अशें म्हणटात। पूण हे स्कॅफोल्डिंग जें पडलां तें म्हाका दिसता तांचे मिस्टेकी लागून पडलां। म्हणजे क्रेनीचो कितें पूण हूक बी खंय तरी शिरकला आनी त्या अर्दान पूल जालो। नशीब बरें की त्या अर्दान पूल ना, कित्याक त्या अर्दान पडिल्लें जाल्यार पयलीं म्हणजे ट्राफीक आख्खो दीस सोड फाल्यां दीस पर्यंत जाम उरतली आशिल्ली। प्लस ट्राफीक आनी कंटिन्युअस चालू आसता, सो कोणाक कितें जायत तें सांगपा जायनाशिल्लें। हालींच भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी शार आनी उदरगत खात्याचो मंत्री सरदेसायान येवन पळोवणी केल्ली। तेन्ना शेतकाऱ्यांनी जमीन दिवपा खातीर विरोध केल्लो। लोकांनी पयलीं जमीन दिल्ली ताचे पयशे सरकारान दिवंक नाशिल्ल्यान शेतकाऱ्यांनी विरोध केला। सरकारान आनी मंत्र्यांनी लोकांच्या सुरक्षेच्या नदरेन परत शेतकाऱ्यांक मेळचे आनी तांचो प्रश्न सुटावो केल्यार ते रस्ते रुंद करपा खातीर जमीन दितले, अशें थंय हजर आशिल्ले लोक म्हणटात। म्हाका दिसता हांव विजय सरदेसाय बरोबर येवन तांगेले ते हाय लेवल कमिटीची मिटिंगेक सुद्दां गेल्लो सेक्रेटरिएटान, आनीक थंय सुद्दां ताचेर चर्चा जाल्ली। पूण आमगे PWD मिनिस्टर म्हणटा की हें शक्य ना, तें शक्य ना, तें शक्य ना। एक्चुअली हांगा आमचे शेतकार पसून थोडे हें बी दिवपा रेडी आसात, जागो दिवपाक, प्रोवायडेड तांगे फाटलें जें तुमी घेतलां ताजें तुमी तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवना म्हणून ते आतां दिवपा रेडी ना। दॅट इज द थिंग। सो आजून पसून टायम वचूना। म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हें एक एग्जाम्पल अशें घेवन हाजेर फुडें कितें तरी एक्शन घेवची, सो दॅट नाकाशिल्ली इन्सिडंट जावन कोणाचे वाटे वयल्यान वतल्याचे कोणाचे जीव वचपा नाका म्हणून। आज नशिबान फॅटल एक कोण ना हांगा, ते देवाचे उपकार म्हणपाचे। पूण हें पडलें तें पळयत जाल्यार फॅटल ना म्हणल्यार सुद्दां सांगपा अशें बिलीव करपाक शकना कशें। पूण एनीवे आतां हाजे मुखार तरी गव्हर्मेंटान हाजेर कितें तरी प्रिकॉशन घेवन कितें तरी ऑल्टरनेटीव काडून कितें तरी हाजेर एक्शन घेवची अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां।